नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचे त्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. पर्रीकाराच्या मंत्रिमंडळांतल्या 6 मंत्र्यांक शुक्राराक खातीं. मगो भाजपा मदीं भौशीक बांदकाम खात्याचे कोफुसांव अजून सुटना. एक वेळ सध्या खातें उरतलें मुख्यमंत्र्या कडेनच. राजेंद्र आल्लेकराक सभापती करपाची तयारी. वेंचणुकेंत काँग्रेसीन मार खाल्ल्यान सुभाष शिरोडकार सोडटा प्रदेश अध्यक्षपद. शिरोडकारांनी दिगंबर कामत पावले दिल्ली. सार्दिनाच्या गळ्यांत पडटा अध्यक्षपदाची माळ. विरोधी पक्ष फुडारी करतात प्रतापसिंह राणे. भारताची अर्थव्यवस्था वाडटली 7.6%. अर्थीक सर्वेक्षण अहवालांत उक्तालो अदमास. शुक्रारा अर्थसंकल्प. स्लो अर्थीक विकास, म्हारगाय, गुंतवणूकदारां मदीं विस्वास तयार करपाचें अर्थमंत्र्या सामकार आव्हान. मुंबयच्या 10 पुलिसांक लाखभराचो सोरो गोंयच्यान चोरयां व्हरतना पत्रादेवी पुलिसांनी धरले. मात कस्टडीक सुवात ना म्हूण एक्सायजान घेतली ना पुलिसां कडच्यान कस्टडी. तांकां सोडले मेकळे. पणजे महापालिकेत बाबूश गटाचो महापौर पदाचो उमेदवार रुद्रेश चोडणकार. उपमहापौर पदा खातीर बेंटो लॉरेना. 20 तारखेर वेंचणूक. भाजपान काडली वैदेही नायकाक फुडें. आनी खेळां मळार निमणी ग्रुप मॅच जिखून पसून सर्वोदया पंगड पडले GPL 3तल्यान भायर. GCA स्टार्स, साळगांवकार, धेंपो आनी NRB GSA पावले सेमीफायनली. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या मंत्रिमंडळांतल्या 6 मंत्र्यांक शुक्रारा खातीं मेळटलीं. भौशीक बांदकाम खात्याक लागून खातीं वांटप फुडें धुकलप चल्लां अशें खासा गोपांतल्यान कळटा. भौशीक बांदकाम खातें भाजपा कडेनच उरपाक जाय अशें भाजपाचे कांय आमदार म्हणटात. जाल्यार युतीचो घटक मगो PWD सुदिना खातीर सोदता. सभापती पदा खातीर पेडणेचो आमदार राजेंद्र आल्लेकाराचें नांव फुडें आयलां. कोफुसांवाक लागून PWD सध्या आपल्या कडेनच दवरपाचो विचार मुख्यमंत्री पर्रीकारान चलयला अशें सुत्रां सांगतात. शुक्रारा दनपारा मेरेन खातें वांटप निश्चित जातलें अशें पर्रीकारान प्रुडंटाक उलोवन दाखयलें. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री धरून 6 मंत्र्यांक शुक्रारा खातीं मेळटलीं ती अशी. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार अर्थ, गृह, मीन, TCP, शिक्षण, PWD आनी हेर वांटूंक नाशिल्लीं खातीं. लक्ष्मीकांत पार्सेकार आरोग्य आनी पंचायत खातें. सुदीन ढवळीकार येरादारी समाज कल्याण खातें. फ्रांसीस डिसोजा शार उदरगत खातें. माथानी साल्डाना पर्यटन आनी नुस्तेमारी खातें. दयानंद मांद्रेकार शेतकी खातें, गोरवां सांबाळ खातें. पणजेच्यान आमचो खबरांकार, लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबरांकार रवींद्र दळवी. विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीन मार खाल्ल्यान सुभाष शिरोडकार प्रदेश अध्यक्षपद सोडटा. फ्रांसीस सार्दिनाच्या गळ्यांत अध्यक्षपद पडपाची शक्यताय आसा. रवी नायकाच्या नांवाचो विचार चल्ला. जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण प्रतापसिंह राणेचें नांव सगळ्यांत वयर आसा. हायकमांडय राणेच्या फावरांत आसा. मात दुसरे वटेन ह्या मावीन विरोधी पक्ष फुडारी जावचो म्हणून प्रदेश काँग्रेसीचे कांय पदाधिकारी नेट लायतात. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण सुभाष शिरोडकार शुक्रारा राजिनामो दिवंक शकता. वेंचणूक निकालाचो अहवाल घेवन सुभाष शिरोडकार आनी दिगंबर कामत बिरेस्तारा दिल्ली पावले. रातीं ते थंयच्या कांय फुडाऱ्यांक मेळ्ळे. गोंयचो अहवाल हायकमांडा मेरेन पावतलो. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण पक्षान मार खालो ताची जबाबदारी मान्य करून सुभाष शिरोडकार प्रदेशाध्यक्ष पद सोडपाक तयार जाला. शिरोडकाराच्या जाग्यार दक्षिणेंतलो साश्टींतलोच कोण तरी प्रदेशाध्यक्ष जावचो असो विचार हायकमांडाच्या पांवड्यार चलता. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण लुइजिनान ही जबाबदारी नाका म्हणून सांगिल्ल्यान प्रदेशाध्यक्षाची माळ सार्दिनाच्या गळ्यांत पडपाची दाट शक्यताय आसा. दुसरे वटेन राणेक विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून नेमपाच्यो हालचाली चल्ल्यात. एक लॉबी राणे खातीर जाल्यार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पांवड्यार दुसरी लॉबी मावीन विरोधी पक्ष फुडारी जावचो म्हणून यत्न करता. काँग्रेसीचो हायकमांड सध्या संसदेत फायर फायटिंग करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. येता त्या अर्थीक वर्सा भारताची अर्थवेवस्था सुमार 7.6% दरान वाडटली म्हणपाचो अदमास अंदूच्या अर्थीक सर्वेक्षण अहवालांत उक्तायला. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जीन संसदेत बिरेस्तारा हो अहवाल दवरलो.
शुक्रारा तो केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडटा. अर्थव्यवस्था आणि उद्देगीक उत्पादनाची देंविल्ली वाड, वाडटी म्हारगाय आनी गुंतवणूकदारां मदीं विश्वास तयार करपाचें मोठें आव्हान अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी सामकार सत्य आसा. पळया तो रिपोर्ट. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीन बिरेस्तारा लोकसभेत अर्थीक सर्वे मांडलो. शुक्रारा वर्सुकी अंदाजपत्रक मांडपाचें आसा. ऑक्टोबर ते डिसेंबर ह्या 3 म्हयन्यांत GDP वाड 6.1% इतली कमी आशिल्ली अशें ह्या अहवालांत म्हणलां. जुलय ते सप्टेंबर ह्या 3 म्हयन्यांत उदरगतीचो दर 6.9% आसलो. फाटल्या 7 तिमाहींत हें अशेंच चल्लां. क्रूड तेलाचे दर वाडत चलिल्ल्यान अर्थीक उदरगतीचेर वायट परिणाम जायत आसा. 2011-12 वर्साच्या अर्थीक सर्वेंतले हे आसात कांय म्हत्वाचे मुद्दे. अर्थीक वर्स 2013 अर्थवेवस्थेची वाड 9.6%. अर्थीक वर्स 2014 अर्थवेवस्थेची वाड 8.6%. म्हारगाय परिस्थिती साप्प वायट ना. अर्थीक वर्स 2012 उद्देगीक वाड 4 ते 5%. कच्च्या तेलाचे प्रेस वाडटात म्हूण उदरगतीक भिरांत. अर्थीक उदरगतींत वाड जातली सरकाराक अपेक्षा. रुपयाचें मोल स्थिर उरचें म्हूण उपाय जाय. सेवा वाठारांत 9.4% वाड. GDPंत सेवा वाठारांचो वांटो पावलो 59%. सामाजीक सेवांचेर खर्च पावलो 18.5%. ग्रामीण रोजगार येवजण पावली 5,49 लाख फामिली मेरेन. पहिल्या 6 म्हयन्यांत निर्गत 40.5% वाडली. पहिल्या 6 म्हयन्यांत आयात वाडली 30.4%. विदेश वेपाराचेर अर्थवेवस्थेची उदरगत निमून. हवामान बदल आनी स्थायी उदरगत ह्यो गजाली म्हत्वाच्यो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.